Tuem industrial EMC electronic manufacturing cluster. Oh, last time माझ्या tenure we had started this particular project. The whole idea that time मोनोबाई घेऊन एक नवा इकॉनॉमिक वर्टिकल तयार करचो आणि इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर जे सेंटरांतल्यान स्कीम आसा त्यातल्यान प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन काडिल्ली तातूंतल्यान वी अवेल दॅट स्कीम एंड वेंट अहेड. अडेच वर्सान आय वॉज आउट. सो टुडे आज आमी आयिल्ले रिव्यू करपाक. हांगा नवो निर्वाचित आमदार बाबजीत इलेक्ट जावन आयिल्लो आसा. ताजी मागणी एक्चुअली कित्याक वी नीड टू सी द प्लेस. कित्याक शेवटी बॉटम लायन इज रेव्हन्यू पर स्क्वेअर मिटर आणि एम्प्लॉयमेंट पर स्क्वेअर मिटर कसो जनरेट जाता तो तें लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली. आनी तेच विचार घेवन तेन्ना आमी फुडें सरिल्ले. डेव्हलपमेंटा खातीर जे आज जाला तें वी हॅव हॅड अ विजीट फर्स्ट टू अंडरस्टँड लोकेशन रिलोकेशन चेंजीस इन थॉट्स. एक आसा की आसा तसोच प्लॅन थंयच आसा. सर्टन मायनर चेंजीस हॅव बीन डन वीच वी नीडेड टू लुक एट. मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन जवळजवळ 45 प्लॉट 27,000 सुमार स्क्वेअर मिटराचे आसा. where which will be given specially with priority to the locals, so locals get business as ancillaries or to start their things as far as electronic manufacturing cluster is concerned. व्हडलो जागो जो आसा तेन्ना आमी रविशंकर प्रसाद जी कडेन मनोहर पर्रीकराक घेवन उलयले and we were looking at opportunities in terms of creating a new economic vertical. Logistics wise port लागीं आशिल्ल्यान एअरपोर्ट proposed airport लागीं सामको आशिल्ल्यान मोपा it becomes very attractive to the people who would come and invest into Goa. And investor friendly जावन investor कशें attract करपाक पॉलिसी भितर कितें जाय, this is what we were that time trying to think. आज येतकर we need to think about a step ahead. We need to get at least 1 or 2 anchor units. जे anchor units in the long run can create a new vertical. It might be electric vehicles are the new thing. Electric vehicleची क्लस्टर हांगा येवंक शकता काय? फोन्साचेर mobile phones, can we have something on the mobile phone coming here where the bigger type of industries can cater and give much more bigger avenues of business and skilling and reskilling and employment opportunities to the locals. हे आमी एक त्यांना क्लियर दवरिल्लें की ह्या सेटअपान while giving ancillaries things like fire station, उदका खातीर आपलो स्वताची सुविधा, इलेक्ट्रिसिटीची स्वताची सुविधा, सबस्टेशन हांगा येवचें, हे सगळे करता आसतना वी हॅड ऑल्सो आस्क्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉका तर्फे वी आर टॉकिंग अबाउट स्किलिंग एंड रिस्किलिंग. नॉर्मली कितें जाता इंडस्ट्री येतकर इंडस्ट्री म्हणटा गोंयकार रेडी ना म्हणून गोंयकार मेळना. आमी हांगा कल्पना अशी काडिल्ली की जेन्ना इंडस्ट्री खंयची येता ती बांदपाक समज वर्स 1.5 वर्स घेता त्या टायमार ते ब्लॉकांक घेवन दे वील स्टार्ट ट्रेनिंग द पीपल हू वील बी इंडस्ट्री रेडी विदिन द टायम वेन द कंपनी इज ट्रायंग टू कमिशन देअर ऑपरेशन्स. हे विचार घेऊन आम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बाकीचो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट ती फुडें वता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर ऑन द राईट ट्रॅक. डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेऊन वी नीड टू एन्श्युअर दॅट मॅक्झिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द सेंटर एज दे कम वी आर एबल टू डिलिव्हर वॉट अ इंडस्ट्री वूड रिक्वायर. आम्ही बेटेच काढले आणि इंडस्ट्री येतले जावंक शकना. आम्ही इंडस्ट्री कितें जाय पडटा आयच्या काळात तशा तरेन हाडचें पडटलें इन दीस हायली कॉम्पिटिटीव पार्ट वे एवरी स्टेट इज कॉम्पिटिंग टुडे. When every state is competing, we need to be one stage above. Logistics wise, connectivity wise, we are already far superior. क्या पेडणे to काणकोण वतले with the new infrastructure जे सेंट्रल आमकां दिलें with 4-lane highway, 6-lane highway, there are a lot of things that have come in. आणि connectivity won't be a problem. आज आमकां biggest challenge आसा is to attract the right investors as we create. कित्याक industrial estates आमच्यो खूब जाल्यो. When the industrial estate was an electronic city, which later turned out to be little different. So policies wise we need to be strong. We need to have the right investors and make it investor friendly. And ताज्या खातीर आज आमदाराक आपयलो की ताजे विचार कितें आसा घेवपाक. कित्याक we need to sit back, make some few corrections and get back very aggressively on this front. We will be meeting the union minister very soon and also proposing to him की बाबा आमकां कितें जाय आमी गोंया कशें पळयता आनी ताजे की गोंया खातीर तांचो सपोर्ट कितें जाय पडटलो. I think if we are able to create this vertical properly, lot of opportunities for Goans as entrepreneurs, as for self-employment opportunities, plus job opportunities. Unemployment cater करतले जाल्यार तीच गजाल घेवन आमी फुडें वचूंक शकना. म्हणजे अकाउंट्साचो भुरगो अकाउंट्साचीच ऑपॉर्च्युनिटी पळयतलो आनी ताका थंयच मेळटलें म्हणून पळोवंक शकना. We will have to look at whether that accounts guy can be one of the best at marketing or salesperson. So we need to skill him or reskilling in the trade which he would like to continue and pursue his career. So थोड्यो गजाली आमकां बसून करच्यो पडटल्यो. सो आयटीच्या हातूंतल्यान क्षेत्रांत पयली एज वी किक स्टार्ट वन इज वी नीड टू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर
And second is what we need to look at the hybrid part as far as Porvorim is concerned, when we are talking about IT, when support will be given for startups and other people. डेव्हलपमेंट करून घेतला और एडेड डेव्हलपमेंट कितें जाय ते पळोवन घेवचें पडटलें. ते डेव्हलपमेंट कशें जाय ते प्रमाणे इंडस्ट्री, वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, आय नो वॉट आय एम टॉकिंग. सो इंडस्ट्रींतल्यान आशिल्ल्यान इंडस्ट्री इन्व्हेस्टर कसो पळयतलो त्या प्रमाणे आमकां तयार करून दिवची पडटली. जशे कंपनीज येतले, वन ऑफ द क्रायटेरिया फॉर एवरी कंपनी विल बी टू skill and reskill our Goan youth, and that is where employment opportunities as an apprentice will start first and then be taken in the same company as recruited. So ताज्या खातीर फेज वायज इफ वी सी, म्हज्या हातून समज आज आमी दीस दिला जाल्यार आमकां 2 वर्सां भितर वी विल फायंड लॉट ऑफ थिंग्स मुव्हिंग, जे हांव तुजे कडेन आतां पर्यंत दिलेलो आनी दिसतलें बी. सर, हे जे प्रोजेक्टा खातीर जे शेतकऱ्यांची जमीन घेता तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन मेळटलें? ही आलवारा जमीन आशिल्ल्यान म्हज्या हातून कायद्या प्रमाणे ही जमीन परत सरकारान आपल्या ताब्यांत घेतली. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना आनी IT मिनिस्टराक रिव्ह्यू केल्लो आनी आलवाराचे रिकॉर्ड अपडेट जाल्ले तातूंत ही आलवाराची जमीन पूर्ण तरेन सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ली. सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ली ती जमीन मागीर तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेटाक आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टराक प्रपोज केल्ली आसा. सो सरकारी जमीन जेन्ना आमी प्रपोज केल्या ताज्या प्रमाणे फुडले डेव्हलपमेंटाक येतले. जस्ट आम्ही डिस्कस केले, साइड विजिट करूया म्हणून तेंच्यांनी टाइम काढून हांगासर येयले, सो धन्यवाद म्हणटा तांकां. सेकंड थिंग, हांगासर IT इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक जे आमी जेन्ना इलेक्शनाक सुद्दां कॅम्पेनीन भोंवताले तेन्ना प्रत्येक घरान अनएम्प्लॉयड भुरगीं सगळे. सो हाजो मेजर फोकस आहलो तो अनएम्प्लॉयमेंट कशें काडप, आनी हो एकूच पर्याय आहा आमकां. हांगासर जशें आमी डिस्कस केल्ले, मिनिस्टरान म्हाका हेच्या पयलीं जेन्ना हांव आमदार नासतना सुद्दां आमी 2-3 फावटी डिस्कस केला, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर मिनिमम 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जावंक शकतात म्हणून. आनी तेंचे लास्ट आमच्या डिस्कशनात तेंच्यांनी तें सांगलां की मॅक्झिमम जाता तितके 2 वर्सां भितर 1-2 तरी बरे प्रोजेक्ट हाडया, जेणे करून आमचे भुरगे कामाक लागतले. सो तेका लागून आयज आमी सायड इन्स्पेक्शनाक हांगा येयले, रिव्ह्यू जातली कितें कितें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी कितें बेनिफीट आहा आनी कितें ना ते सजेशन्स. सध्या प्रोजेक्ट हो कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा, हांव रिप्रेझेंट कॉन्स्टिट्युन्सीक जाता. अशें न्हू की 10,000 जॉब म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीक मेळटले, पूण मेजॉरिटी रिक्वेस्ट हांव म्हाजे मिनिस्टराक करूं शकता की मेजॉरिटी जे फिल्डान आमचे भुरगे नॉलेजेबल आहात आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 6 मंथ्स ट्रेनिंग तेंकां ते कन्सर्न कंपनीज येतले, तेचे थ्रू मेळ्ळ्या उपरांत तेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें. आमदार, एकच प्रश्न तुमका, तुम्ही आमदार जावच्या पयलीं तुमची आणि सरांची मैत्री आहा, तिचो बऱ्यापैकी कसो फायदो करून तेका लागून आमचे अंडरस्टँडिंग बरें जातलें आनी म्हाका दिसता ह्यो प्रोजेक्टूय बरो 5 वर्सांनी मैत्रीचो रूपांतर प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो काय तो फुडें आनी म्हाका दिसता आमी फ्रेंडाहून भाव कशे चड वावरतात आनी म्हाका दिसता इतले आमचे रिलेशन आहा ते एक आमदार आणि मंत्री म्हणून न्हू, म्हाका दिसता हेका स्पीड अप करपाक आमकां जाता तितको बेनिफीट आमकां जातलो ह्या रिलेशन. आमदार, एकच एक विशय आसा की जेन्ना आमी IT म्हणटा तेन्ना हांगासर जे एज्युकेशन जे आसा ते पेडणे तालुक्यान किंवा मांद्रे मतदारसंघातल्या भुरग्यांक कशा पद्दतीन तुमी तांकां दितले? आनी डेफिनेटली आमच्या IIT आसा थंय आमचे कॉम्प्लेक्सूय थंयसर आहात, आमी प्रोवायडूय करूं शकतात. जशे हे आतां रिव्ह्यू जातले तेन्ना आमचे डिस्कशनूय जातले, जर ट्रेनिंग दिवपाची आनी खंय दिवपाची, कॉम्प्लेक्स खंय आमकां प्रिमायसीस मेळूंक शकता ते डिस्कस आतां आमी करतले.